Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. सोम्या जेजूच्या कोष्टा मोरणाचो सुक्रार. पवित्र सोबेच्या गरजां खातीर. विशय. सोम्या जेजूच्या कोष्टा मोरणाचो नियाळ करून आमचे कोस्ट बापाक वंपुया. सुरवातेची उतरां. मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज आख्खी पवित्र सोबा सोम्या जेजूच्या कोष्टा मोरणाचो समारंभ करता. कोस्ट आनी मोरण आमच्या जिविताचो भाग म्हूण सोम्या जेजून आपल्या कोष्टा मोरणा वरवीं आमकां दाखोवन दिला. देखून आयच्या ह्या सेवाधर्मीक रितीचो विशय सोम्या जेजूच्या कोष्टा मोरणाचेर नियाळ करून आमचे कोस्ट बापाक वंपुया. सोम्या जेजून सोंसलोले कोस्ट आनी मोरण आमच्या जिवितांत आयलोल्या आनी येतोल्या कोस्टांक आनी मोरणांक एक बोळादीक हाथ्यार आनी पोरजोळीत देख जावन आसा. सोम्या जेजूचे कोस्ट आमच्या कोस्टांक स्फूर्ती, धीर आनी आदार जावन आसात. आयज पवित्र सोबा सोम्या जेजूच्या कोष्टा मोरणाचो सुक्रार समारंभता. आयचे हे समारंभणेंत 3 भाग आसात. पयलो भाग सोबदाचो सेवाधर्म, दुसरो भाग पवित्र खुर्साची भोजवण आनी तिसरो भाग क्रिस्त प्रसाद. पयलो भाग सोबदाचो सेवाधर्म. वाचपा आदी विवरण. आतां आयच्या सेवाधर्माचो पयलो भाग सुरू जाता. तो म्हणल्यार सोबदाचो सेवाधर्म. ह्या वेळार आमी देवाच्या उतराच्या उजवाडान सोम्या जेजूच्या कोष्टा मोरणाचेर बारीकसाणेन नियाळ करतल्यो. आयचें पयलें वाचप कोश्टवतल्या चाकराचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून त्या कोश्टवतल्या चाकराचे कोश्ट मरण निर्फळ जावचे ना म्हूण ही भरवशाची खबर इसायास प्रवादी सांगता. दुसऱ्या वाचपान जेजून देवाचे खुशे पोरमाणे कोष्टा मोरणांक मोगान वेंग मारली आनी जिवितांत आयलोल्या कोष्टा मोरणाचेर जैत वेले म्हूण ही भरवशाची खबर दिता. आमी आनी भाग्यवंत जुवांव सोम्या जेजूच्या कोष्टा मोरणाच्या इतिहासाची खबर सांगून सोम्या जेजून कोष्टा मोरणांक भरवशान फुडो केलो म्हूण सांगता. ही आयची सोम्या जेजूच्या कोष्टा मोरणाची वाचपां भोगतीन आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूख भाग मेळटोलें. हांव ताका उबारतलों, ताका वयर काडटलों, ताका भोव ओर्तो करतलों. मुर्शाचें रूपूच ताका नासलें. नदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक थोटाक जातलो. तांचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले, कित्याक कदींच सांगूंक नासलोली घडणी ते पळयतले आनी कदींच आयकूंक नासलोली ओस्त ते देखतले. आमी आयकोलां तें कोण सोतमांदीत आनी सर्वेस्पराचें बळ कोणाक कळीत जालां.
आमचे मुखार मुळांतलो उपजल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो, सुके कोरडे जमनींतल्या पाळा सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरूपाय ना. आमचे दोळे ओडून काडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखींचो मनीस तो, कोस्ट दोगद भोगलोलो. जांचे मुखार आमी तोंड धांपतांव तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेखिना. खरेंच म्हळ्यार आमचे कोस्ट दोगद ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान खास्त लायलोलो आनी सोकला उडोयलोलो, अशें आमी ताचे विशीं चिंताल्यो. खरेंच म्हळ्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विधलो. आमच्या पातकांच्या भारान तो चिड्डोलो. ताचेर खास्त पडल्या, तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. आनी ताच्या घायांक लागून आमचे घाय पेकले. आमी सगळीं शेळयां भाशेन जळीमळी शिंपडोन गेल्यांव. जण्याकल्यान आपापली वाट धरलोली आनी आम्हा सोमेस्तांच्या पातकांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तीन ताका वागयलो आसतना ताणें खालतीकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक व्हरतात तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोट्टी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. हय, जिव्या मनशांचे प्रिथुमे वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची खास्त लायली. नश्ट्या मनशांमोदे ताका पुरलो आनी गिरेस्तांमोदे ताका फोंड उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हळ्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कश्टां दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातोलें. लांब आवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी शाती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो. देखून हांव उरपणजीक ताचे स्वाधीन करतलो आनी जैताचें इनाम तो पदवेदारां मदें वांटतलो. कित्याक ताणें आप खुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्यां मदलो एकलो कसो ताका धरलो. आनी त्या वेळार सगळ्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनोदी करीत आसलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. सर्वेस्परा, हांव तुका शेरोणा येता. म्हाका कदींच लॉजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना, सर्वेस्परा विस्वाशी देवा.
जबाब, बापा, तुझ्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. दुस्मान सगळे करतात म्हजो तिरोस्कार. शेजाऱ्यांक जाला केण्यांचो माल. म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी दिश्टी पडना फुडें सगळीं कूस मारतात. जशी मेल्ल्यांक विसरतात तसो म्हाका मनांतलो भायर घालो. कोयला कुडक्या भाशेन म्हाका कोणशाक उडयलो. जबाब, बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निबार. जबाब, बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. तुजें दर्शण म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज घोट धरात. जबाब, बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमी उच्चारतां तो भावार्थ थीर सांबाळुया. कारण सर्गार खुद देवा हुजेर पावला तसलो उत्तम वर्तो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो ओस्कोतायो ताका लागोनान तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातोक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्साच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिंवासना लागीं सोरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत झिजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखांक गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोक्ती पासत देवान ती आयकोली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगळ्यांक सोडवणेचें कारण जालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. उद्गार. मोरो पर्यान खुर्सार मोरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हड तें नांव ताका दिलें. जुवांवा प्रमाणें आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टां मरणांचो इतिहास. जेजू आपल्या शिसां सांगाती केद्रोन वाळाचे पोलतोडी गेलो. थंय एक भाग आसली. तांतूं तो आपल्या शिसां बराबर भितर सरलो. घातकी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सोबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बराबर वचो. जुदास एक पोलटोण आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिजेवांनी धाडलोल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाड्यो आनी हात्यारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू
आपणाक कितें घडतलें आसलें तें सगळें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें. तुमी कोणाक सोदतात? ताणीं ताका जबाब दिलो, नाझरेथच्या जेजूक. जेजून तांकां म्हणलें. हांव तो. घातकी जुदास तांचे बराबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते पाटीं सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें. तुमी कोणाक सोदतात? आनी ताणीं म्हणलें, नाझरेथच्या जेजूक. जेजून परतीपाळ केलो. तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. म्हणटोच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचूं दी. अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्याय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. शिमोन पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परम याजनीकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हणलें. तुजी तोरसाद पोतयेंत घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांवें पिवोवचें ना. पोल्टोणेन तिच्या सोरदारां आनी जुदेवांच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या परम याजनीकाचो सासरो आसलो. परजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार ओदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. शिमोन पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परम याजनीकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बराबर तो परम याजनीकाच्या आंगणान भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परम याजनीकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घाले आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हणलें. तुंय ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव खातालें देखून कळशांचो दोगटो केल्लो. ताचे भोंवती रावून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो. परम याजनीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनी शिकोवणी विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो. सत्तेन हांव सोबे माजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगळो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवन दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें तीं बरीं जाणोत. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हणलें, महायाजनीकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली.
हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गोवाय दी. पूण जोर तर हांव उलयलां तें सारकें, कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाजकागेर पाठयलो. शिमोन पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तुंय ताच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें, हांव न्हय. परम याजकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताचे बराबर बागेंत पळोवंक ना रे? हो चाकर पेद्रून कान कातरलेलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातोच तांणी कायफासागेर थावन जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बाटो ना जावं, पूण आपणाक पास्कांचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचें नासलें. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे सोमुर्ती प्रमाणें ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, कोणाचेरूच मरणाचें फर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलोलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा? जेजून परतीपाळ केलो, हें तूं तुजेच उस्तुंगी म्हणटाय वा दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशयेन अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर? तुज्याच लोकान आनी मुखेल याजकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलाय तर तुवें? जेजून परतीपाळ केलो, म्हजें राज हें संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज हें संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा सोरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. हेच पासत हांव जल्मलां, हेच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गवाय दिवंक. जीं कोण सोत बांदून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें, सोत म्हणगे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवां चडशें भायर वचून तांकां म्हणलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. पूण पास्कांच्या सोमोयार तुमचे विनवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हळें, हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हळ्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान
जेजूक धरून ताचेर जेरबोंद मारूंक लायले. शिपायांनी कांट्यांचो एक मुकुट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळे आंगले न्हेसोयले. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नोमान जुदेवांच्या राजा, आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हळें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना म्हूण तुमकां कळोवन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्यांचो मुकुट आनी तें जांबळे आंगले घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हळें, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याजकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली, ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. जुदेवांनी ताका परतीपाळ केलो, आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरोण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळेंत वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हळें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका खुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकळोय? जेजून ताका परतीपाळ केलो, ती तुका वयर थावन दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. हे पासत जाणें म्हाका तुज्या हातांत दिला ताका उदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाराचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चिरेबोंदी, हेब्रेव भाशेन गाबाता म्हणटात ते सुवातेर आपूण नितीसोद्रेर बसलो. तो दीस पास्कांचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आड्डूंक लागले, ताका नांच कोर, ताका नांच कोर, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या राजाक हांव खुर्सार मारूं? मुखेल याजकांनी जबाब दिलो, सेजारा बगोर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यांत केलो. तांणी जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन कोट्याच्या म्हणलोल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रेव भाशेन गोलगोता. थंय ताका आनी ताचे बराबर आनीक दोगांक तांणी खुर्सार खिळायले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक ताचे एक उशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुर्सा वयर घालो.
ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाझरेतकार जेजू जुदेवांचो राजा. जेजूक खुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रेव, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल यादनिकांनी पिलाताक म्हळें, जुदेवांचो राजा अशें बरोव नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजूक खुर्सार खेळायतोच शिपायांनी ताची आंगवस्त्रां घेतलीं आनी ताचे 4 वांटे केले. दर शिपायाक एक वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विणलोलें. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हळें, आमी तें पिंजचें न्हय, पूण सोरती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे पोरी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडून आयलीं. तांणी म्हजीं आंगवस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सोरती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लेओफासाची पतीण मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, उस्तुरी, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हळें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयलोलें एक आलोंबे बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हळें, संपादलें. आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. हांगा दिंबी मोडची आनी थोडो वेळ ओगी रावचें. तो तोयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी खुर्सार उरो ना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बराबर खुर्सार मालोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच, तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खोरी आनी तो सोत उलोयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा,
ताचें एक पूण हाड मोडचिनात. हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विदलोल्याक ती पळयतली. हाचे उपरांत आरिमातेयाचो जुजे, जेजूचो शीस, पूण जुदेवांचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो. हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. आनी निकोदेम, जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो, सुमार 100 तार गोंद्रोसाची आनी मुसांबोराची मिसळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवांचे निकी पिण्याचे रिती पोरमाणे परमळ लावन ती ओलींनी गुटलायली. ताका खुर्सार मारलोलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. नियाळ, कोणाक सोदूंक आयल्यात तुमी? जुवांव ओवेसवर 18:4. नियाळाक आधार. आज जेजूच्या कोश्टांच्या शुक्रारा दिसा आमी आमच्या इगोर्जांनी जायतो लोक पळयतल्यो. वरसभर जे चडशे दिसों नासलोले, इगोर्जेचें कोणाक पडून वचोंक नासलोले, 40 दीस वेगवेगळे तरेन त्याग करूंक वावुरलोले. आयज जेजूचो प्रस्न आमकां, कोणाक सोदूंक आयल्यात तुमी? कसलो जबाब आमी दितल्यो काय? एका मोग्याक कुटुंबांत दुस्मानकाय, राग द्वेष वाडलोलो आसा. एका इश्टाक कुटुंबांत एकसूरपण निराशीपणान जियेता. वेळ दिवन आयकतलो कोणूच ना. एका वैजाक कुटुंबांत पिडा, म्हातारपण आनी तरेकवार दुयेंसां वाडलोलीं आसात. कोण आमचो परामोस करतलो ना. एका स्वताच्या नितीदाराक कुटुंबांत भाटां बेसांक, दुडवांक, गिरेस्तकायेक लागून ओनीत जाल्ली आसा. एका पेकवणी दितोल्याक कुटुंबांत दुसऱ्यांच्या वायट उतरांक, स्वभावाक, वागणुकेक लागून आत्मिकतायेन आनी कुडीन जायतीं घायाळ जाल्लीं आसात. सोडवणदाराक कुटुंबाक सांडलोलीं आसात, पयस गेल्लीं आसात, दुबावान, अनुभवार्थान जियेतात. जेजूक खुर्सार खिळायलोले इमाजीचेर नदर मार आनी जरूर तोच जेजू पुनर्जिवंत जावन तुका आनी म्हाका सोडयतलो आनी नव्यान जिविताक उठयतलो. स्वर्गींच्या बापा, दयाळायेन आनी खालतेपणान जेजूक सोदूंक आमी वावरूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.